India's leading institute for medical engineering and foundation preparation is now in Vasco, Ponda, and Mapsa. Fulfill your dreams of becoming a doctor or engineer with Akash Byju's. Enroll for instant admission cum scholarship test. Admissions open. जो रिटायरमेंट नोटीस जी आहा ती फाटी घेवपाक लागून तेंचे जे डिमांड घातलेले आहा ह्या डिमांडा बद्दल आमी मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळ्या शिवाय काय उलोवंक शकना. आनी म्हाका दिसता तेंची कमिटी दोतोराक मेळ्ळी आनी दोतोरानूय सांगलां की चीफ ऑफिसर तांचो जो आसा कंपनीचो तो भायर आसल्या कारणान तो येयल्या नंतर डिस्कशन करुया. ह्या संदर्भात आमी बी दोतोराक ह्या गोश्टीचेर पाठपुरावो करीत रावतले. दुसरो जो विशय आहा जो 120 दीस तांकां जे ग्रॅज्युएटी मेळपाक जाय ह्या विशयाचेर आमी आमच्या पासून जितलो प्रयत्न करपाक जाय सरकारी मशिनरी म्हणजे लेबर कमिशनर म्हणा किंवा मॅनेजमेंट जितले नमते घेवन आमच्या कामगार भावांक जितलो फायदो जावंक जाय हो फायदो जातलो ही आमी काळजी घेतली आनी ह्या खातीर आमकां जितले परीन सरकारा कडेन जे करपाक जाय तितले आमी करपाक तयार आसता. हे सगळे दोनूय डिमांड जे आसात न्ही आमी फक्त आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर आमी दोगूय जाण आमदार आमी प्रेशर घालूं शकता. डिसिजन मेकींग आसतले हो आमचो मुख्यमंत्रीच आसतलो आनी मुख्यमंत्री सुद्दां कशें करतलो. मुख्यमंत्रीचे रिट्रेशनची फर्स्ट डिमांड आसा तो कंपनी कडेन उलोवन कितें जातालें पळयता. आमी हेच्याय भायर वचान आमी झिरो ओवर मोशनान आमी दोगूय जाण आनी बाकीचे आमचे आमदार भाव आसतले गणेश सावडाचो बी घेवन आमी ते झिरो ओवर मोशनाक आमी हे डिस्कशनाक हाडटले. पण आमकां कितें जाय आमकां कितें तरी रिजल्ट जाय. बेश्टे डिस्कशन करून डेलिब्रेशन करून काय आमकां तशे गोश्टी नाका. सो आमी सीएमाच कडेन चड टचान रावल्यार बरें आसता बिकॉज तो एकूच आमचो सोर्स आसा की आमकां तो कितें तरी म्हणजे आमकां म्हणजे तुमकां आनी आमकां रिलीफ दिवंक शकता.